फोंडेच्यान शिगमोत्सव ते इनॉग्रल फंक्शन आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, खासदार आमचे बाब सदानंद शेठ तानवडे, सगळे सन्माननीय व्यासपीठ, तसेच आमचे शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष बाब रितेश नाईक, हांगा जमलेले व्हड उत्सवात सगळे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भयणीनो, आज आम्ही सगळे गोंयकार तसेच फोंडेकार एकत्र जाल्या साजरो करपाक आमची परंपरा, आमची संस्कृती जो म्हणजे शिगमोत्सव. आणि हांव सदांच म्हणटा की फक्त उत्सव म्हणपाचें ना, आता आमची खरी परंपरा आनी संस्कृती गोंयची चित्ररथ जावं, रोमटा जावं, फॅन्सी ड्रेस जावं, वेगळे वेगळे कला आमचे गोंयकार जे दाखयता त्या टायमार आमी उत्सव सेलिब्रेट करता, तातूंत एक ब्रदरहूड एक दिश्टी पडटा. आणि मुख्यमंत्र्याक घेवन 2022 जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बीची सुरवात केली तेन्ना कल्चरल टुरिजम आणि स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर घाली. आध्यात्मिक पर्यटन फुडें व्हरप, स्पिरिच्युअल टुरिजम फुडें व्हरप हे विचारधारा दिवन एकादश तीर्थ सुरवात केली. 11 देवळां पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत आयडेंटिफाय केली जी 100 वर्सां वयर आसा, स्वयंभू आसा. आणि ते विचारधारा घेवन पर्यटक गोंयची खरी वळख समजून घेवप आणि ते त्यांनी पळोवप ह्या विचारधारान आमी पावलां फुडें काडली. शिगमोत्सव तसोच आता चिखलकालो, वीरभद्र असे वेगळे वेगळे फेस्टिवलां एक स्केल अप केलो, जातूंतल्यान इंटरनॅशनल टुरिस्ट आनी डोमेस्टीक टुरिस्ट येवन तांकां गोंयची खरी वळख, खरी संस्कृती कितें, कल्चर कितें हें पळोवपाक तांकां एक चान्स मेळटा आसतना कल्चरल टुरिजमात भर दिलो. आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की जेन्ना जेन्ना शिगमोत्सव कमिटीच्यो मिटिंग्यो जातात तेन्ना तेन्ना लोकांच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो की इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे पावना, मातशें वाडोवचें म्हणून. आणि ह्या फावटी जेन्ना शिगमोत्सव कमिटीनी जेन्ना मागणी घाली, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले आणि मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली सगळे शिगमोत्सव कमिटी इन्फ्रास्ट्रक्चराक 1-1 लाखाची वाड दिवन दिली. तातूंतल्यान तुमकां तुमचो शिगमो साजरो करता आसतना म्युनिसिपल कावन्सील कमिटीक एक बरी वाटचाल मेळटली म्हणून. आयच्या दिसाक शिगमोत्सवाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. चड उलयना, पूण हो शिगमोत्सव आमी सेलिब्रेट करता आसतना सगळे एकजूट येवन सेलिब्रेट करता आसतना तुम्ही सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणात आमची संस्कृती कला दाखयता आसतना तुम्ही हो बरो सेलिब्रेट कसो उलो मारता आणि मागीर देव तुमकां सोबयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. तालुक्यातल्या अंत्रूज शिगमोत्सव समितीच्या आयच्या ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात जाता आणि ह्या सुरवातीक हांगासर उद्घाटन करून ह्या संपूर्ण गोंयचे शिगमोत्सवाची सुरवात करपाक आमची बरी माचयेर आसा. गोंय राज्याचे युवा घडोवकार म्हणजे ह्या शिगमोत्सवाक हो सगळो ह्या दिसांनी संपूर्ण देशभर किंवा भायल्या सगळ्या लोकांक पळोवपा खातीर आकर्शण अशें करून तांकां एक वेगवेगळ्या हातूंत भितर शिगम्याची परंपरा वाडोवपाक साथ दिवपी आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपादजी नायक, त्याच बरोबर खासदार सदानंद तानवडे, आमचे नरेंद्र येसावयकर, विनय तेंडुलकर, आमचो नगराध्यक्ष देवेंद्र ढवळीकर आणि अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष रितेश रवी नायक, फाटल्यान बशिल्ले सगळे आमचे नगरसेवक, नगरसेविका, पत्रकार आणि तुमकां सगळ्यांक ह्या शिगमोत्सवाच्यो परब्यो. आमचे मदीं आसात मानेस्त म्हणजे स्वर्गेस्त रवी नायक, जे फक्त फोटवाच्या रुपान न्हय तर ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात जेन्ना तांच्यांनी केल्ली त्या शिगमोत्सवाच्या सुरवातीच्या काळापासून आतापर्यंत यादस्तिकाच्या रुपान आसा. जे काम ताणें ह्या शिगमोत्सवाच्या लोककलेच्या आणि लोकोत्सवाच्या ह्या सगळ्या प्रसारा आणि प्रचारा खातीर केले त्या लोकांच्या शासनाचे याद उरले आणि ते येणारे अनेक वर्सांचे याद उरतले. आणि म्हणून त्यांचे यादीच्या रुपान आयज रवी बाब हांगा आमचे मदीं आसा अशेंय आमी गृहीत धरया आणि ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात करूया. हो कश्टकरी समाजाचो शिगमो, हो सगळ्या बहुजनांचो शिगमो. आणि ह्या शिगम्याच्या वेळाचेर जे गांवकरी जे गांवकरी कामाक काम करपी जे लोक आसात ते शहरान कामाक जे वतात ते मुळात आपल्या घरा परते येतात. आणि केन्नाय आमकांय कोणी विचारतात एक तर चवथ आणि दुसरो शिगमो. चवथीक घरा येतलो मरे, शिगम्याक घरा येतलो मरे, हे जर वाक्य जर खंय तर आयकपाक जर मेळटा जाल्यार गोंयांत आयकपाक मेळटा. कारण कितलोय पयस वचून
तो मागीर देशांत आसूं विदेशांत आसूं नाजाल्यार तो शहरांत काम करपी आसूं तो परत आपल्या गांवच्या मुळा कडेन परत येता आनी शिगम्याच्या रुपान परत एकदा डॉलर जेन्ना बडी पडटा त्या वेळाचेर तो रोमटान भितर नाचता तो तालगडीन नाचता गोफ आसता जाल्यार गोफ विणपाक येता नाल्यार तो घोडेमोडणी करपाक वता आणि हे 15 दीस तो अशे तरेन सगळो फुलता की जसो भायर जसो निसर्गान कवर फुलिल्लो आसा कागवाक कवर फुलिल्लो आसा आंब्याक कवर फुलिल्लो आसा अशे हे फुलिल्ले हातूंत भितर मनय बी फुलिल्ले आसतना तो नव्या वर्साचें स्वागत करता पण हो गांवान गांवान जो वाड्यार आशिल्लो जो शिगमो आसा तो शिगमो ह्या शहरांतल्या युवाक जर कोणें पळोवपाक जर दिलो जाल्यार तो मानेस्त सर्गेस्त रवी नायक हांणी तांणी त्या वेळार जर सुरवात केल्ली ही परंपरा जी आसा त्या शहरांत ह्या चित्ररथाच्या दर्शनांतल्यान आमच्या भुरग्यांक सुद्दां कळपा खातीर तांणी दवरिल्लो पावंडा सुद्दां आयज आमकां मेळिल्लो आसा आणि हीच जी रथयात्रा आसा हीच जी लोकां खातीर केल्लें हें सांस्कृतीक दायज आसा तें फुडें व्हरपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आनी आमच्या टुरिजम मिनिस्टर बाकीचे वर्गोस प्रायजां ही प्रायजां फक्त स्पर्धे खातीर दिवना तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून तांणी केल्ले हे सगळे घामाक गाडीले त्रास आसतले मेहनत आसतली ताका लागून आनी म्हणून सरकार संवेदनशील आसपाकूच जाय पूण त्याच बरोबर लोककलेचे आनी हाचे तें रक्षण करतना आमचे कोणाचे भावना दुखोवचे न्ही आनी ताणें वेवस्थीतपणे हो शिगमो जावचो हाचो प्रयत्न करपा खातीर हे सरकार प्रयत्न करता म्हणून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें कौतुक करता आनी तुमकांय सगळ्यांक ह्या शिगम्याक मुद्दामून हांगा येतलो सुद्दां आयोजकाचे पयलीं हांव आभार मानता की आमकां सगळें आमकां मान दिलो आपुणें दिलें सगळें दिलें पण बाब सर्गेस्त रवी नायक हाच्या रुपान एक येदें व्हडलें सांस्कृतीक दायज आयज गोंयभर उरतलें हाची त्या वेळाचेर तरी कोणें जर कल्पना केल्या जाल्यार ती चुकीची आशिल्ली ती ताणें हें करून उडयली भायर मारून उडयली आनी हें सत्य आसा तें सत्यान उतरून दाखयलें आनी म्हणून आयज रवी बाबाजी कितले याद करतना पात्रांवाक याद करतना हो शिगमो ज्या ज्या वेळाचेर खंय डॉलाचेर बडी पडटा त्या वेळाचेर याद येता आमी म्हणटले बरें एक दायज तांणी तयार करून दवरिल्लें आनी हें सर्वसामान्य लोकांचें सरकार आसा तें सगळें फुडें वता तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा हे शिगम्याच्यो उर्वरीत परब्यो आयच्यान जो शिगमो सुरू जातलो तो गुडी पाडव्या पर्यंत आसतलो आमी नाचोया खेळोया सगळे भेदभाव विसरुया आनी ह्या सगळ्या पारंपारीकतेच्या हातूंत भितर हातान हात घालून जर नाचतना सगळे आमचे भितर कितें मतभेद आसा ते विसरून एकठांय जावया आनी फुडें वचूया देव शिगमोत्सव शुभेच्छा दिता आणि आज दर वर्षाप्रमाणे फोंड्यां पहिलो राज्यस्तरीय शिगमोत्सव सुरू जाता आणि ह्या शिगमोत्सव उपस्थित आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री यांचे हांव स्वागत करता तशेंच आमचे केंद्रीय वीज मंत्री श्रीपाद भाऊ यांचे हांव स्वागत करता तशेंच आमचे रोहन खंवटे टुरिजम मिनिस्टर यांचे हांव स्वागत करता तशेंच आमचे राज्यसभेचे MP श्री सदानंद तानावडे यांचे हांव स्वागत करता तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोदर नायक यांचे हांव स्वागत करता तशेंच हांगा हजर आसा आमचे नरेंद्र सावयकर NRI कमिशनर यांचे स्वागत करता तशेंच आमचे विनय तेंडुलकर जे पयले एक्स राज्यसभा MP यांचे हांव स्वागत करता तशेंच आमचे पयले नागरीक वीरेंद्र ढवळीकर आनी स्वागत करता तशेंच हांगा माचेर आशिल्ले सगळे पंच सरपंच कावन्सिलर्स आनी हांगा हाजीर आशिल्ले फुडें आमचे मिडिया पर्सन आनी शिगमो प्रेमी तुमकां खबर आसतली की शिगमोत्सव हो गोंयचो शिगमोत्सव सहभागी जावपी सगळे ल्हान व्हड शिगमो प्रेमी आनी सगळ्या गांवगिरी वाठारांतले कलाकार आनी युवा वर्गा खातीर गोंयचो शिगमो आज उच्च पावणार पावल्लो आसा आनी ह्या युवा वर्गा खातीर तर आपली कला पेश करपा खातीर शिगमो उत्सवान बऱ्यापैकी साथ मेळटा आनी आमी पळयलां की ही गांवांतली ही कला जी गांवांतली कला जेन्ना माननीय माझे वडील रवी नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचे तेन्नाच्यान हो राज्यस्तरीय शिगमोत्सव सादर जाता आनी हे गोंयभर हो जाता पूण फोंड्याच्यान पयलो सुरू जाता आनी फोंड्याचे सगळे गांवांतले शेतकरी कश्टकरी लोक हे आमचो शिगमोत्सव हेणी राखून दवरलो आनी हे सगळे नवीन पिढी सुद्दां पिढी जी गांवांतली आसा तेणी ही लोक आमची कला फुडें व्हरपाक खूब आमकां सरकाराक सुद्दां तेंचो वांटो आसा सरकार सुद्दां वेगळे वेगळे प्रायज मनी दवरता ते लोककला आसूं लोकनृत्य आसूं तशेंच आमचे रोमटामे आसूं चित्ररथ आसूं
आणि हे चित्ररथ आणि लॉकडाऊनात सुद्धा खूप लोक सहभागी जातात. आम्ही ह्या 2-3 दिवसात हांव सुद्धा 2-3 कडेन गेलो जे चित्ररथ करतात ते सगळे आमचे यूथ थंय म्हाका दिसता रातभर दीसभर थंय काम करताले. आनी हांव गेले तेन्ना आमी पळयलें की व्हडले व्हडले चित्ररथ तेंचे क्रिटिकल थिंकींग एनालिटिकल मायंड हे आमी तेंचे पळयले थंय ते कशे कितले सुंदर प्रमाणे तेमी हो म्हाका दिसता चित्ररथ केला. आनी हे म्हाका दिसता हे सगळें तुमकां आज पळोवपाक मेळटलें. आनी ह्या हातूंतल्यान आमची कला देशभर विदेशांत सुद्दां आतां आमी पळयला तेन्ना विदेशाचे लोक सुद्दां आमच्या मुखार आसा पळोवपाक आयला. पूण ही कला ही सदांच फुडें वचची अशें गोंय सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे टुरिजम खात्याचे म्हणजे डॉक्टर मिस्टर रोहन खंवटे आनी बाकी सगळे सरकार खाते हे सगळे ह्या शिगमोत्सवाक पाठिंबा दिता म्हणून हो शिगमोत्सव तितलो व्हड प्रमाणांत मोठ्या प्रमाणांत फुडें वता. हांव चड उलयना इतलेंच बरें दिसता तुमकां सगळ्याक स्वागत करता. आनी हो उत्सव आमी बरे भशेन आयच्यान सुरू जाता. बाकीच्या वाठारांनी 19 जाग्यार हो वतलो तो शिगमो. सो तांकां सगळ्याक तुमकां शुभेच्छा दिता. आमचे कलाकार खास करून तांकां शुभेच्छा दिता. ते बरे भशेन हांगा प्रत्येक वर्सा येतात आपले काळ दाखयता. धन्यवाद. थँक्यू. आज आम्ही अंत्रूज महालांतल्यान सुरू करपा खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. आजच्या खासा शिगमो उत्सवाक आमच्या मदीं आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे, आमचे खासदार सदानंद शेट नानवडे आणि आमचे NRI कमिशनर चेअरपर्सन बाब नरेंद्र सावयकर, माजी खासदार बाब विनय तेंडुलकर, आमचे चेअरपर्सन विरेन ढवळीकर आणि अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे बाब रितेश रवी नाईक आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सरपंच, कावन्सिलर, पंच आणि हे सगळे जाण आज मुद्दामून परत एकदा याद करता स्वर्गीय माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक हांच्यांनी की शिगमो उत्सव हो गोंयचे दायज पुराय गोंयभर पावचे आणि गोंयच्या पर्यटनातूय बी ताचो आस्पाव जावचो म्हणून तांच्यांनी सार्वजनीक शिगमो उत्सव सुरू केलो. आणि तेन्नाच्यान आयज पर्यंत अंत्रूज म्हालांतल्यान सुरू जाल्लो हो शिगमो म्हणजे अंत्रुजांतल्यान आमी जशें म्हणटा पणजे, म्हापसा, मडगांव, फोंड्या आज प्रत्येक गांवां म्हणजे शहरांतल्यान जाता म्हणपाक काय हरकत ना. हे फक्त आनी फक्त कित्याक तर रवी बाब नाईक हांच्या खातीरूच हो खरो म्हणजे आज सार्वजनीक रित्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात तो जावपाक शकलो. तांच्यांनी सुरू केलो आज तांकां याद करता. आणि आयज खरोखरूच म्हाका मनाक खोस भोगता की तांच्याच ह्या अंत्रूज म्हालांतल्यान आमी परत एकदा ते जरी नासले आसत जाल्यार तेची याद काडून आयचो हो शिगमोत्सव सुरवात करता. टुरिजम डिपार्टमेंट जायत्या परी ही कला प्रमोट करपा खातीर दर फावटी जेका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच ग्रँट्स दिवपा खातीर मदत करता. जशें आत्ताच बाब रोहन खंवटे हांणी सांगला त्या प्रमाणे 1 लाख रुपया चड ग्रँट ही आमी अंदूच्यान तुमकां दिवपाक सुरवात केली जेणे करून रोमटा मेळ आसतले किंवा आमचे सगळे चित्ररथ आसतले जे चित्ररथ मोठ्या तितून भाग घेतात. रोमटा मेळ पळयता आमी धाकल्या भुरग्यां पासून मोठ्या पर्यंत जाणट्या पर्यंत जे रोमटा मेळान नाचतात आपली कला जी शिमग्याच्या मांडार दाखयताले ते सार्वजनीक ठिकाणाचेर दाखयता. आणि ही कला आज आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. गोंयची एकी मागीर आमी म्हणटा आसतले हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हे सगळे शिगमो उत्सवाच्या मुळें एकी कडेन येता आणि हीच गोंयची एकवट आमी सगळ्यांच्या पर्यंत दाखयता. म्हाका खूब बरें दिसलें की धरेस्रो शिगमोत्सव समिती आमच्या स्पेशल भुरग्यांचो हो रोमटा मेळ आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. ह्याय भुरग्यांक आमी ह्या कलेक इनवॉल्व करून घेता. हांव खरोखरूच ऑर्गनायझरांचे आनी हो रोमटा मेळ जेणी बसयला तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता फोंडेकारांचो जेणे करून तांच्या पेरंट्सांक सुद्दां हय आमचेय बी भुरगे ह्या रोमटा मेळांत नाचूं शकता तेंचोय बी तांकां आनंद घेवपाक हांगासर मेळ्ळा. त्या खातीर खरोखरूच म्हाका खूब बरें दिसता. चित्ररथ जर पळयत जाल्यार आमी म्हणटा की गोंयच्या भुरग्यांचें इनोव्हेशन आनी टॅक्नोलॉजी ह्या त्या चित्ररथांतल्यान दिसता. खरें पळयत जाल्यार एखादो इंजिनियरींग भुरगो तो जसो डिजायन करतलो आनी तो बिल्ड करतलो पळय न्ही त्याच धर्तीचेर एका पेक्षा एक खूब बरो चित्ररथ जो आसा हे तयार करता आसतना आमचे भुरगे दिसता. म्हणून सातत्यान हे कलेक वाव दिवपा खातीर त्यांच्या इनोव्हेशनाक वाव दिवपा खातीर आमी सातत्यान हाका सपोर्ट करीत आसा. पण हे सगळें करता आसतना आमी म्हणटा की गोंयच्या कलेचें राखण आमी करता, गोंयच्या पर्यावरणाचें राखण करपाचें काम प्रत्येक गोंयकाराचें आसा. आनी म्हणून तर स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय ही मेसेज
ही सातत्यान सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान आमी दिवपाक जाय. आयच्यान सुरू जावपी शिमगो फुडल्या 18 तारीख पर्यंत चलतलो. हांव सगळ्या शिमगोत्सव समितीक आव्हान करता की खंयसरूच आमी कोयर उडोवचे ना, आमी कोयर जनरेट करचे ना, आमी प्लास्टीक वापरचे ना आणि अशाच पद्दतीच्यो चित्ररथ मिरवणूक सुद्धा लोकां मुखार दवरतले. आणि हे गोंय जे आसा हे जितके कलेन नटलेले आसा, हे जितके स्वच्छ आसा, सुंदर आसा, निसर्गमय आसा, ते दवरपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्यांनी जर वावुरले, फक्त सरकाराक काम करून जावचें ना, हे काम प्रत्येकाचें आसा, हे प्रत्येक मनशाचें आसा. म्हणून तर आयज गोंयभर चालू जावपी घडये कदाचित असेंब्ली सेशन आसल्या कारणान फुडल्या शिमगो उत्सवा कडेन हांव पावतलो काय ना, पण ह्या फोंड्याच्या अंत्रूज म्हालांतल्या शिमगो उत्सवांत हांव सगळ्या कडेन मागता जशें आमी कलेचें राखण करता, ह्या गोंयचें राखण करपाचें काम हें आमचें आसा. हें गोंय स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचें काम आमचें आसा. म्हणजे आमी सगळे जाण एकत्र रावन हें करतले. नितेश नायक आणि पुराय ही अंत्रूज म्हालांतली शिमगो उत्सव हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. किंवा प्रवीण नायक गेल्या उपरांत पयलेच फावटी ताणें इनिशिएटीव घेवन अशा पद्दतीन तुम्ही सगळ्या जाणांनी ताका सहकार्य केलें. खूब बरें दिसलें की तांची ही परंपरा अशाच पद्दतीन तुमी बी मोठ्या प्रमाणात हांगासर जपल्या. त्या खातीर परत एकदा सगळ्या फोंड्याकारांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. फाटले 8-10 दीस जाले हांव वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान फोंड्या येयत आसा. अजूनही म्हाका दिसता बरेचशे प्रकल्प फोंड्यांत उक्तावण जावपाचे आसा. फोंड्यांत आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीच्या कार्यक्रम लोकांक बळी पडचे न्ही. बरेच जाण सध्या सैर बैठ जाल्यात, बरेच जाण खंयच्या खंयसरी उलोवपाक लागल्यात. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक सांगपाक सोदता की फोंड्याची पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाजेर आसा. आणि हांव परत एकदा सांगता, फोंड्या हे स्वच्छ फोंड्या, सुंदर फोंड्या एंड वेल प्लॅन फोंड्या हे तयार करपाची जबाबदारी ही इच्छा आशिल्ली बा प्रवीण नायकांची, ही पुराय ह्या जाता तितक्या बेगीन करपाचें काम आमच्या सरकारा कडल्यान जातलें हांव इतकेंच सांगता. आनी असय तुमच्या गटार घम म्हणत आयच्यान हो शिमगो उत्सव सुरू जालो. गोंयांत फुडले 18 दीस असय तुमच्या गटार घम ह्या नादात गोंयकार शिमगो उत्सव मनयतले. इतकेंच सांगता म्हजी दोन उतरां पुराय करता. जय हिंद. खूप उमेद जाता त्या कार्यक्रमाक उपस्थित जावपाक. बरी केन्नाय दिल्लीक आशिल्ल्या कारणान गॅप पडटालो. पण आज तुमचे बरी परत उपस्थित जावपाची संदी त्या समिती अध्यक्षांना समितीन दिली, त्याबद्दल समितीच्या मनापासून हांव उपकार आठयता. खूब उपकार आमकां परत एकदा रवी नायकाचे 91वें वर्ष जे सुरू जालें आणि ह्या संपूर्ण गोंयांत एक शिमगोत्सवाचो मोठ्या प्रमाणात उत्सवाक म्हणजे पब्लीक कार्यक्रम अशा पद्दतीन सुरवात त्या वेळाचेर जाली आणि संपूर्ण गोंय एक आनंदान खंय तरी फुलून उठलें. प्रत्येक जाग्यार जे काही अवघे मेळ आसताले, परंतु तेन्ना सरकारी थोडेशे मानधन मेळ्ळे म्हणले नंतर तरेतरेच्या गांवांत तरेतरेची सगळी मंडळां तयार जाली, मेळ तयार जाले, चित्ररथ स्पर्धेक भाग घेवपी खंय तरी मंडळां तयार जाली आणि गोंयांत एक वेगळे तरेचें स्वरूप ह्या शिगम्याच्या माध्यमातून मेळ्ळें. खरोखरच हांव तुमच्या सगळ्यांचे जे ह्या शिमगोत्सव सगळ्यांनी जो भाग घेतिल्लो ते सगळे कलाकार, ते सगळे रोमटा मेळाचे सगळे मेंबर, चित्ररथाचे सगळे मेंबर, तांचे पयलीं मनापासून अभिनंदन करता की जाका लागून हो शिमगोत्सव आमच्या मनात जी एक चेतना निर्माण करता, जी एक वर्षभराक जी जाय तरेची एक शक्ती आनी ताकद निर्माण करता. सगळे एकत्र येवन सगळे भेदभाव विसरून एक पर्यटनाच्या मनाक नाव घेवन आमचे जे सांस्कृतीक दायज आसा, आमची जी संस्कृती आसा ती संस्कृती फुडें व्हरपाचें काम आमी एकत्र मेळून एका आवाजान, एका तालान, एका पावलान नाचून एक खरोखर संस्कृतीचें दर्शन घडयता. तांचे जर परिश्रम करून वचून म्हयन्याचे म्हयने सगळे सोडून म्हणजे आपण कामाचें काम करता, रातचे वचून प्रॅक्टीस हे सगळे करून 24 म्हणजे खरोखर रातीचे 12 वरां जागून ते चित्ररथ तयार करतात आणि म्हणूनच या शिगम्यात तांच्या घामाच्या माध्यमातून तो शिगमो फुलता अशें दिसता. आणि तुमचे सारखे सज्जन हे तांचे सगळे श्रमाक मदत करतात. तुम्ही सगळ्याच्या हजारांनी या सगळ्या गोंयभरच्या कार्यक्रमात तुम्ही हे सगळे एकत्र जातात आणि तांकां प्रोत्साहन दितात. आणि म्हणून हो एकामेकाचो आदर करपी असो अशें जे काही रिलेशन तुमचें आसा तातूंतल्यान तर शिगमो फुलता. सरकार या हाच्या फाटल्यान आसा. आमचे दामोदर म्हटले प्रायजां ही म्हत्वाची न्ही, परंतु ती प्रायजां एकूण जो खर्च आसा ताजो म्हाका अर्द सुद्दां खर्च तुवें भागना. हांव सरकाराचे आभारी आसा की ताणें सगळे हे विचार करून दर वर्सा काही वर्सांनी हाजी रक्कम वाडयतच आसा. पण तो ताजेर ना, पूण ती एक अंतरस्फूर्ती जी आसा त्या शिगमोत्सवाची आमच्या
पुर्वजांनी दिलेल्या दायजाची जी काही शक्ती असा ती शक्ती जागृत करपाक कोण तरी जाय आणि म्हणून सरकार या सगळ्याच्या फाटल्यान ठामपणे उबें आसा आणि तुमचो आशीर्वाद तुमचो सहयोग आणि तुमचे सहकार्य त्या फाटल्यान आसा म्हणून गोंयभर ज्या ज्या ठिकाणी शिगमोत्सव जाता त्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे सगळ्यांचो प्रतिसाद लागता हे जे दायज आसा ही जी आमची संस्कृती आसा त्या संस्कृती ही सगळी फुडें पावोवपाची फुडले पिडये पर्यंत सोंपोवपाचें काम जें आसा त्या तुमच्या सगळ्यांच्या परिश्रमाच्या माध्यमातून जाता हांव जास्त वेळ न घेता परत एकदा तुमकां सगळ्यांक मनापासून धन्यवाद दिता भुरगे जे परिश्रम करतात तांकां सगळ्यांक तुमचो आशिर्वाद असोच लाभचो आणि हो शिगमो उत्तरोत्तर आणि फुडें वचचो अशी परमेश्वरा कडेन देव धरेश्वरा कडेन सगळ्या देवतां कडेन प्रार्थना करता कैलासवासी श्री रवी सीताराम नाईक यांनी हो शिगमोत्सव सुरू केल्लो 1991 जेन्ना ते गोंयचे मुख्यमंत्री जाले तेन्ना गांवांतलो शिगमो तेणी शहरान व्हेलो सुरवात केली आणि आज आमकां हो बरगच्च असो शिगमोत्सव रोमटामे चित्ररथ आणि लोकनृत्य तशेंच फॅन्सी ड्रेस ज्युनियर आणि सिनियर हे आमकां पळोवपाक मेळटा जशे जशे दीस वतले तशे तशे रवी नायक यांची याद सदांच आमचे मदीं उरतली.
मोठ्या ताळी झाली आशिल्ले पाय रुजवी नायक पयलो रोमटामेळ हांगा अजून पावचो आसा पूण तुमकां सगळ्यांक बाय तुमकां सगळ्यांक ऑलरेडी व्हिडिओ ताळी मारया हे सगळ्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर एकदां जोरान ताळी जोरान सगळ्यां खातीर तुम्ही राहा सगळं गाणी किती रावलो आहेत ना
करचे अशी हांव विनवणी करता. परतून एकदा सांगता, सिनियर गटांतले जे कोण आसात 2 जाण 4 आणि 21 नंबर त्यांचे परीक्षण जावना आणि मातशे परीक्षकांच्या मुखार वचून येवचे अशी हांव विनंती करता. देव बरें करूं. भुवन गावडे आणि राज त्यांचे कोणी किंवा पार्टिसिपंट्स आसा जाल्यार हो लास्ट कॉल आसा तुमच्या खातीर. लास्ट आणि फायनल कॉल आसा भुवन गावडे टोकन.
कुंभकर्ण, जिस मुंह से धर्म की बात की थी उसी मुंह से अधर्म करने जा रहे हो। इसने मुझे रणभूमि में चुनौती दी और मैंने इसे हराया। आप एक महान योद्धा। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविघ्न जय आदिदेव महादेव विभो किस मुख से गुणातीत प्रभु तव तव अपार गुण वर्णन अभी भी समय है, लड़का लड़का नहीं तो उनके अपने विशाल सिंगों से तुम पर प्रहार करना तुम और तुम्हारे शुक्र का महादेव, आपका सबसे बड़ा दशानन रावण आपको लंका ले जाने के लिए आया। यदि आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं संपूर्ण कैलाश सहित आपको लंका ले जाऊंगा। के लिए तुम्हें प्रथम मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वीरभद्र, शायद तुम ये नहीं जानते, मैं त्रिलोकपति महाबलशाली रावण इस संसार में